देवा मुखार उबो रावच्या आमचे मोदला पावो कोणा समोरस्ताना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या पावो नासतना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताजे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोणूच उरो कशाय आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो कशाय आमकां जिवी करच्या आयज देव आमचो उलयतलो ताजे अंगणान तुज्या कांटो कोणाक आमकां आमचो उलो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगाळ बापूय व्हरतलो आपल्या भुरग्यांक स्वर्गा वेलो मोगाळ बापूय व्हरतलो मुखार उबो रावच्या आमचे बोलो पावो कोणा नासतना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या पावो नासतना मुख्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका देव दिसता आनी माई मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन ह्या आयचे मिसाची भेट आमी भेटयता कालच्या दिसाक सोंपून गेल्लो मारियो झेवियर ह्या आमच्या भावा पासत ताका देवान सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया आनी त्याच्या गोराब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण मागुया. तशेंच दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या सेबास्त्यांव फेर्नांडीस ह्या आमच्या भावा पासत देवान ताकाय सुर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. कालच्या दिसा आमचे फिरगोजेन आनीक एक आमची भयण SP फेर्नांडीस आल्त दाबोली सोंपून गेल्या तिचेय पासत मागुया. तशेंच जी सगळीं कोण बरीं नात हॉस्पिटलांनी आसात कश्टवतात तांचे पासत मागुया. दोतोरां पासत नर्सी पासत मागुया. आयज एंडस स्टेझन आपलो जल्माचो दीस मनयता तशेंच स्टीवन आनी झेफिरा आपलो लग्नाचो दीस मनयतात तांचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी जी कोण आपलो जल्माचो दीस वो लग्नाचो दीस मनयतात तांचे सगळ्यां पासत देवाक आर्गां दिवया आनीक तांचें जिवीत सुफोड कोर आनी सुरक्षीत कोर म्हूण मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी इल्लोसो वेळ आमी ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिचा भाव भयणीनो जेजू आमचे बराबर आसा आनी स्वर्गार वचपाची तयारी जेजू जेन्ना करता तेन्ना आमकां जण एकल्याक आपणा बराबर घेता आमचे सवे हें जिवीत वाडोवपाक. आयज आमचें जिवीत जण एकल्याचें आमच्या घरच्यांचें आनी ह्या आख्ख्या संवसाराचें जिवीत जेजूच्या हातान दिवया. बो करून जेन्ना ही महामारी आमकां सारकीच लागलेली आसा आख्खें आमचें जिवीत जेजूच्या हातान घालुया आनी ताचे वरवीं आमकां जैत मेळूंक मागुया. आनी जायते फावटी आमचो विस्वास घोडे हाल्ला धोल्ला असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून, वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कोर, सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोमिया काकूत कोर. सोमिया काकुतकोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या घायिल्ल्या सैमाक तूं ओखोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. तुवें बासायलोली देणी आमी ओळखूंक पावल्या, ती आमकां मेळटली म्हूण आमी दुबाव धरिना जावच्याक आमचो भावार्थ आनी बरवसो थीर कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. दोरमृताच्या इतिहासा वेले वाचप. अंतोके आनी इकोनितावन थोडे जुदेव आयिल्ले. पोरजेक काबडावून तांणी पावलूक फातरायलो आनी तो मेलो म्हूण समजून ताका शारा भायर ओडून व्हेलो. पूण शीस येवन ताचे भोंवती एकटवले तेन्ना तो उठलो आनी परतून शारांत गेलो. आनी दुसऱ्या दिसा तो बार्नाबासा बरोबर दार्बेक गेलो. दार्बे शारांत शुभ वर्तमान परगोटून जायते शीस केले उपरांत पावलू आनी बार्नाबास लिस्त्रेंतल्यान आनी एकोणींतल्यान अंतोकेक परतले. ताणें शिसांक घोटाय दिली आनी भावार्थान तीर रावात म्हूण सांगलें. देवाचे राज्यांत भितर सरूंक जायते कोश्टोग आमी सोंसूंक जाय अशें ते म्हणटाले. दर एक पवित्र सोबेक ताणें जायते नेमले आनी मागणे आनी उपास करून जाचेर ताणें विस्वास दवरलोलो त्या सोम्याचे आदीन तांकां केले. पिसिदिया प्रांतांतल्यान ते पांफिलियेक पावले. पेरगा गांवांत देवाचें उतर परगोटूच ते आतालियेक गेले आनी थंय तावन तारवार बसून अंतोकियेक पावले. हाचे आदीं हेच शारांत ताणें सोंपयल्या वावरा पासत भावार्थ्यांनी ताका देवाची मजत मागून ताच्या हातांत घालें. हांगा पावतोच पवित्र सोबेक ताणें एकठांय केले आनी देवान आपल्याक केल्ले तितले खबर ताणें दिली. आनी कशे भाशेन वेदिशांक ताणें भावार्थाचें दार उगडलें तेंय बीन तांकां सांगलें. शिसां बरोबर ते थंय जायते काळ रावले. देवाचे उतोरे. जाबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव. पोतून मुडया. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव. तुवें रचलाय तें सगलें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजें वंदन करूंक तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जाबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वती कर्तुत्वां आनी तुजी राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कोलीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासणाचें राज. पिडकेचे पिडकेक तुजी राजपदवी तोखता. जाबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजे राजवटेची मोहिमा गाजोव.
म्हज्या तोंडांत सदां आसूं सर्वेस्पराची वाखाणणी आनी ताच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रोजना स्तुती करूंक सासणाच्या सासना. जाबाब, तुजे भोग सर्वेस्परा, तुजे राजवटेची मोहिमा गाजों. उद्गार. सर्वेस्पराक चुई चुई, सर्वेस्पराक चुई चुई, सर्वेस्पराक चुई चुई, सर्वेस्पराक चुई चुई. कोश मरण सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावं आनी अशें आपले मोहिमेन भितर सरून ह्या सगळ्या क्रिस्तांक घडून येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पराक चुई चुई, सर्वेस्पराक चुई चुई, सर्वेस्पराक चुई चुई, सर्वेस्पराक चुई चुई. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, शांती तुमकां दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबोळ वो बेजोड जावं न्हय. हांव वेतां आनी हांव तुमचेशी येतां अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण तुमी आयकलां. तुमी म्हजो मोग केल्लो जाल्यार हांव बापा सोरी वेतां म्हूण तुमी संतोशभरीत जातले आसल्यार, कित्याक बाप म्हजेवन व्हड. हें घडोवन आयल्या उपरांत तुमी विस्वास दवरच्यात. आतां हें घडचे आदीं हांवें तुमकां सांगलां. आनीक तुमचे लागीं चड हांव उलोवचो ना. ह्या संवसाराचो अधिकारी येवचो जालो. म्हजे वयर ताका कसलीच पदवी ना, पूण हांव बापाचो मोग करतां आनी बापान फरमायलां तें पाळटां म्हूण संवसाराक कळोन येवंक जाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. तुमचें काळीज उचांबोळ वो बेजूड जावं न्हय. भाव भयणीनो, उचांबोळाय आनी भिरांत ह्या दिसांनी करीत भाशेन सगळे सुवातेर आमकां दिसती पडटा. सगळ्यांच्या जिवितान घडये ही उचांबोळाय आनी भिरांत भितर सरलेली आसा. कित्याक ही महामारी आमकां हे भाशेन सोतावपाक लागल्या, कित्याक आमच्या हाता भायर गेल्ली आसा. जाल्यार आयज जेजू उबो रावन आमकां जण एकल्याक सांगता, सगल्यांक जीं कोण उचांबोळ जाल्लीं आसात, जीं कोण भियेल्लीं आसात, तांकां सगल्यांक सांगता, हांव तुमचे सांगाती आसा. आनी तुमचें काळीज उचांबोळ जावं न्हय. जाल्यार उचांबोळ जावपाक कारण कितें? उचांबोळ करीत भाशेन आमकां येता जेन्ना आमच्या जिविताचेर कितें आड वेता. म्हणजे आमी सगळीं जिवंक सोदता, कित्याक देवान आमकां रुचल्या त्या संवसारान जिवंक बरे भाशेन आनी आपणाची मोहिमा करूंक. पूण जेन्ना आमचो जीव वेता कसो आमकां दिसता, जावं तो आमचो जीव वा आमच्या घरच्यांचो जीव, ह्या जिवाक कसलोय खतरो आसा, डेंजर आसा, जाल्यार आमी उचांबोळ जावंक लागता. जायते फावटी आमचीं मनां जें कितें चिंततात, आमची काळजां जें कितें आवंडेतात, त्या आवंड्या परबीं आनी त्या चिंतना परी आमचें जिवीत जरी तर जायना, वा ह्या संवसारांत ज्यो वस्तू आसात त्यो ते परीन जायनात, जाल्यार आमी उचांबोळ जाता. ह्या दिसांनी आमी हॉस्पिटलान वचत जाल्यार ही उचांबोळाय आमकां दिसती पडटा. आमचे दोतोर, नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स आनी वॉलंटियर्स जे आसात, तांचो आंकडो उणो आसा. पीक तर खूब, पूण वावराडी थोडे असली घोत जाल्ली आसा. आनी हें सगळें सांबाळटा आनी हाताळटा म्हणल्यार जायतीं कांसार जाल्लीं आसात, एक्झॉस्टेड जाल्लीं आसात. दुसरे वाटेन लोकांचो आंकडो, जे कोण बरे नात, भोव करून कोवीड-19 हे पिडेन
जे कोण बरे ना जातात कितले टेस्ट करपाक जाय, कितले जाणांक चॅक करपाक जाय, हो आंकडो चडत आसा. आनी सगळे जाण आपूण पयले वचपाक सोदतात, कित्याक सगल्यांक आपणाच्या घरच्यांचें पडलां, सगल्यांक आपणाच्या जिवाचें पडलां, देखून सगळीं आपूण पयलीं रावंक सोदतात. आनी असल्या बोवाळान आनिकूय उचांबडाय, आनी ही उचांबडाय जेन्ना जाता तेन्ना भिरांत आनीक वाडटा. भाव भयणीनो, असल्या वेळार जेजू आमकां हीच कांय बरीं उतरां सांगता. म्हजी शांती तुमकां दिता. संवसार दिता तसली शांती न्हय, संवसाराची आनी शांती दिवंक जायना. म्हणटच आमी जरी तर जेजूचें काळीज आमचे भितर घेता, जेजूचें मन आमच्या मनान घेता, जाल्यार हे महामारीचेर आमच्यान शांतपणी झूज मांडूंक जाता. जे कोण बरे आसात तांतले मदले जायते जाण मुखार सरल्यात वॉलंटियर्स जावपाक, दुसऱ्यांक आदार करपाक. ही शांतताय जरी तर तांचे सवे ना जाल्यार तांच्यानूय हें सांबाळपाक जावचें ना. देखून जण एकल्याक आमकां, जीं कोण बरीं आसात आनी जीं कोण बरीं नात, जीं कोण इलाज दिवपाक आसात आनी जीं कोण इलाज घेवपाक आसात, सगल्यांक आमकां ही जेजूची शांती गरजेची. संवसार दिता तसली शांती न्हय, पूण हांव म्हजी शांती तुमकां दिता. आनी आपूण बापा सोबें वचूंक जी तयारी करता तीच तयारी आमची सगल्यांची. देखून जेजून जेन्ना खुर्साचेर मरून ह्या मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवन जाला तेन्ना बापाशी परतून वचपाक आमकांय जण एकल्याक तो घेवन वेतलो म्हूण आमकां भासायल्लें आसा. तर भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक ही आमची उचांबडाय पयस करुया. एकामेकाक उचांबड करपाचें बंद करुया. जाता ते भाशेन एकामेकाक आमी शांत करूंक वावरुया. आनी शांत करूंक घडये आमी एकामेकाची खबर घेवंक गरज, एकामेकाक ही एनकरेजमेंट दिवपाक गरज, आमच्यान जाता ते भाशेन एकामेकाक आमी आदार करूंक गरज. आनी हे भाशेन ही उचांबडाय जी आमची आसा ती आमी उणी करूंक गरज. भो करून जेन्ना आतां बेड मेळपाक त्रास जातात, ऑक्सिजन मेळपाक त्रास जाता, भलायकी आमची जायत्या जाणांची भिरांतीनूच पाड जाल्ली आसा, तरी भिरांत जी आसा ती आमी पयस करून जेजूच्या हातान आमकांच दिवया. आमी खंयच्याय धर्माची जावं, कसल्याय खंयच्याय जाग्या जावं, वा कितलेय दुडू आमचे लागीं आसत वा आमी कडेन गरीब आसत, कोणूय आमी जावं, सगळीं जीं कोण विस्वास दवरपाक तयार आसात, आपलें जिवीत जेजूच्या हातान दिवपाक तयार आसात, तांच्यान ही उचांबडाय पयस करूंक जाता, ही भिरांत पयस करूंक जाता. आनी होच जेजू ह्या आल्ताराचेर आतां नव्यान आपल्या मासा रोगतान आमकां पोसता. आमकां जांकां सोयेक ना ह्या मिसान वांटो घेवन जेजूक आमच्या काळजान घेवंक भावार्थान ताका आमच्या भितर घेवया आनी सांगुया, वय ही उचांबडाय आनी ही भिरांत, ही भेजुडाय आमी पयस करतल्या आनी विस्वास आमी खोल देवाचेर दवरतल्या, जेजूचेर दवरतल्या. आनी हे भाशेन जेजूची शांती आमच्या काळजान घेवन हीच शांती आमी एकामेकाक वांटतल्या. वेदीचेर परत आतां जाता, तुजोच मोगाळ पूत तो भेटयता, ताका एकवटा सर्वस्पर्शच्या वस्त्रांक दिन वाचता. तुझ्या उदाहरणांतून प्रतिमेन दिलान म्हणजे जिवनांतल्या आमकां जिविताचो उन्नत जाता. आनंदून घे ही बेतोनी, आनंदून घे. स्पर्शिष्ट रस्त्यान तुका दिन वाचता. तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिलें तर दाखाचो सर तुका भेटवता. दाखवारीन दिलान म्हणजे जिवनान केला तर आमकां आत्मीक पिवण जाता.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबीच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा, तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचारावर तो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक ताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बल्ल्याच्या उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी तुका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमया, संवसाराच्या सोडवणणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा मारियोची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो कालच्या दिसाक तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या हेर सगल्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी कोविड-19 हे पिडेन सोंपून गेल्ल्यांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. म्हजी शांती तुमकां दवरता. जेजूची शांती आमी जण एकलो घेवन उचांबडाय पयस करूंक भिरांत पयस करूंक एकामेकाक आमी मजबूत करूंक एकामेकाच्या आदाराक पावूंक आमकां कृपा मागुया. सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी आनी पदवी महिमा तेजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या काकुटान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. काळीज मोजें तूं कोंतलेकता ये जेजू काळजांत म्हज्या आशोन तुका शेवूंक लावता. बागोयाशा ताळका म्हज्या आशोन तुका शेवूंक लावता. बागोयाशा ताळका म्हज्या ओतमो म्हजो तुका नेता. ये जेजू ओतम्यान म्हज्या जिवाक म्हज्या भुगतान लागता. ये जेजू जिवान म्हज्या जिवाक म्हज्या भुगतान लागता. ये जेजू जिवाक म्हज्या सोर्गी जेवण ओतमो सोदता. ये जेजू ओतम्यान म्हज्या सोर्गी चाकूंक लावता. ये
सुरकी येवन चाकूंक रावता ये जेजू ओतम्यान म्हज्या. क्रिस्ता बरोबर आमी मेल्याव जाल्यार ताचे बरोबर आमी जियेतल्यो म्हूण आमकां बरवासो आसा. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समारंभणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भाव भयणीनो, एक विनंती सगल्यांक. महामारी एक नव्या पावंड्यार चडलेली आसा. आमी सगल्यांनी काळजी घेवपाक जाय. काळजी म्हणटा तेन्ना आमची जण एकल्याची काळजी घेवपाक जाय आनी दुसऱ्यांची काळजी घेवपाक जाय. ह्या पासत थोड्यो वस्तू करप गरजेच्यो. जाता ते भाशेन आमी आमच्या घरांत रावुया. जरूय सरकारान लॉकडावन घालूंक ना. जायत्या जाणांनी मागला लॉकडावन घाल. लोक मागता लॉकडावन घाल म्हूण. सरकाराचेर डिपेंड जावन रावं नाकात. पूण जण एकल्यान आमी हो लॉकडावन आमकांच घालचो. घरांतलीं भायर सरची न्हू सद्याक. जाता ते भाशेन घरान भितर रावुया. फकत गरज थंयच भायर सरचें. भायर सरता तेन्ना आमी डबल मास्कींग करून बरे भाशेन आमचे मास्क घालून सॅनिटायज करून जंय लूट आसा थंयसर आमी वचना जावं. जाता ते भाशेन काळजी घेवया. दुसरे सुवातेर जीं कोण बरीं जाल्लीं आसात, जांकां पयलीं कोवीड जाल्लें आनी आतां बरीं जाल्लीं आसात, तुमचे लागीं जरी तर कीट आसात, भोव करून ऑक्सिमिटर, थर्मोमिटर असल्यो वस्तू जरी तर आसात आनी तुमकां आतां तांची गरज ना, ती दुसऱ्यांक जांकां कोणाक गरज आसा तांकां पावती करात. कित्याक ऑक्सिमिटर उणें जाल्ले आसात, थर्मोमिटर मेळनात आनी ह्या पासत उचांबडाय आनीक वाडटा. ह्या पासत विनंती, जे कोणा लागीं आसात, जे कोणा लागीं ना तांकां ते आमी दिवचें. तेच भाशेन तुमच्या शेजाऱ्यांची मातशें खबर घेवची. आमचे PPCचे वांगडी आसात तांकां कितें भाशेन सांगलेलें आसात. सगळ्या आपल्या वांगड्याची खबर घेवपाक. तुमकां कोणाकूय कितें जायत जाल्यार कळयात एकामेकाक. लिपोवन दवरपाचें कांयच ना. आमकां आतां कोवीड जावप म्हणल्यार तें व्हडलें पातक न्हय, तर सगल्यांक एकामेकाक जाणां जावन दी की आमकां कोवीड जाल्लें आसा म्हूण. म्हजे मामी डॅडीक जाला, म्हज्या भावाक जाला, म्हज्या घोराब्याक जाला. सांगपाक ही लॉज ना, भिरांत ना. एकामेकाक सांगुया, एकामेका पासत आमी मागुया. तशेंच जीं कोण बरीं आसात, जाता ते भाशेन दुसऱ्यांक आदार करात. जीं कोण बरीं नात, जांचे घोराबे गुडे बरे ना जाल्ले आसात, तांकां जेवणाची तयारी करूंक वो तांकां वस्तू हाडून दिवंक. भितर सरपाक नाका, तांच्या घरा भायरूच दारारूच दवरल्यार पुरो. सगळीं आमी काळजी घेवन हे भाशेन आमी करुया. जीं कोण हॉस्पिटलांनी वेतात तांकां एक किरीत भाशेन विनंती, उत्सांबडाय करिना जावं. कित्याक ह्या दिसांनी आमचे दोतोर, नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्स आसात, तांचेर पेज जायतो आसा. ऑक्सिजन लेवल्स उणें जातात तेन्ना पेशंटांकूय सांबाळपाक जाय. तेच बरोबर जे कोण नवे येतात तांकां भितर घेवपाक जाय. पूण सगल्यांनी आमी जरी तर बरे भाशेन शांततायेन करीत जाल्यार सगळें सारकें जाता, बरे भाशेन वेवस्थीत करूंक जाता. पूण आमचे मदले थोडीं जाणां जेन्ना उचांबड जातात, दोतोरांचेर, नर्सींचेर आनी हेल्थ वर्कर्स आसात तांचेर उचांबड जावन तांच्या आंगार पासून वेतात, नाका जाल्लीं उतरां उलयतात, दुसऱ्यां लागीं झगडटात थंयसर कॅज्युअलिटीन वचून, तेन्ना कोणाकूच आदार जायना. ह्या पासत जाता ते भाशेन आमी शांतताय सांबाळची, समजूंक आमी प्रयत्न करचो आनी एकामेकाक आदार दिवचो. आमकां वॉलंटियर्सांची जायती गरज आसा. आतां मेन हॉस्पिटल्स जी आमची गोंयांत आसात ताचे भायर वेगवेगळे कडेन आमचे थोडेशे सेंटर्स ओपन केल्ले आसात. आमचे डिओसिसीन आतां आमचो रिन्युअल सेंटर आसा तो उक्तो केल्लो आसा गरजेच्या कामा पासत. फुडें सगल्यो फॅसिलिटीज थंयसर ना जाल्यार दोतोर जाय, नर्सी जाय, जांकां कोणाक एक्सपिरियन्स आसा तांची गरज आसा. जीं कोण बरीं जाल्लीं आसात कोवीड पिडेन तांची गरज आसा. जाता ते भाशेन हें वॉलंटियरींग करूंक तुमी खुशे मनान मुखार सरचें. एकामेकाक आदार दिवन, एकामेकाक साल्वार करून एकामेकाचो जीव आमी राखुया, सांबाळुया आनी हे भाशेन एकामेकाक आमी हे आंज बडव्या सारके जावुया.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा आतां क्रिस्ता शांतीन गोरावोच्या स्वर्गी कृपा आमचेर दिवली देवा कारगा आतां दिवया देवा कारगा आतां दिवया स्वर्गी जेवणान बुकान भागली दुनिया देवा आर्गान दिवया दिनवासनीची बेटू सोपली दिनवासनीची